हे 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 हे. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. सिन्स आम्ही रेंटाक रावता, आमकां हांगासर कपडे दवरपाक काय स्टोरेज नासले, सो हांवें ऑनलायन एक स्टोरेज बॉक्स ऑर्डर केल्ले. गावाक रिस्पेक्ट दिवंक जाय काडयला. सो हांवें ऑनलायन एक स्टोरेज बॉक्स ऑर्डर केल्लो आनी वांगडा आमकां देवारो सुद्दां ऑर्डर केल्लो. आनी तो एड्रेस हांवें घातलेलो आमच्या घरा कडलो, कित्याक हांगासर कलंगूट न्हू फ्लिपकार्टार ऑर्डर केल्यार ते डिलिव्हर जायना, कॅन्सील जाता हो इदर डिलिव्हरी रिटर्न वयता. तोंडाक व्हरूं नाका फाटल्यान, इदर डिलिव्हरी रिटर्न वयता. सो हांवें त्या घरा कडलो एड्रेस घातलेलो. सो तो आमी आतां घेवन येतली घरा कडसून आनी मागीर अनबॉक्सिंग करून दाखयतली. कपडे बी चेंज केला आतां सांग. घरा वचून येयला. घरा वचून येयला म्हणून न्हू, एका काळ्या कपड्यान गरम जातले म्हणून हांवें चेंज केला. सो आतां आमी वयता म्हाजे बायले बांगडे वयता पार्सल हाडपाक. आनी कितें तरी ऑर्डर केला. कितें न्हू तें हाडू कापडां दवरपाक स्टोरेज बॉक्स देवारो ऑर्डर आमच्या रुमांत देवारो ना. तो आमी हांगा वयतले. हांगा दाखयता तुमकां येयले काय. बाय. सो घरा पावन एक 10 मिनटां जाली आमकां आनी पळय आमचें पार्सल दाखयता तुमकां. पळय आतां टिकट तें पडला. पळय ह्या पार्सल घेवपाक येयला आमी. आतां घेवन वयतली रुमार. हाय, कशी आहात तुम्ही सगळे? बरी आहात न्हू? बरी करून रावात. पप्पा हाय कर ना. हाय. विचार सगळे बरे आहात तुम्ही? जे कितें जालां आमकां खबर ना. ओय वायटी त्यांची स्टाईल उठ ग. तेजी स्टायल खंय वायटी गरमी जाता एका सुद्दां. उठ ग. वायटी तो किती वेळ पळय ना आवाज येते ना. मिली म्हण वायटी तू म्हण. मिली यो वैटी सोबत तुका हा मिली बस 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 आणि वायटी बिस्किट जाय दिसता तेका परत. सो आत्तां आमी पावल्या घरा. हो तो पळय बॉक्स दिसता आसतलो तुमकां, घेवन येयला. आतां तुमकां अनबॉक्सिंग करून दाखयतली आमी. ह्यो स्टोरेजाचो बॉक्स आनी हो देवाराचो. केशव करता अनबॉक्सिंग. बेबी कंची हांव अटॅच करू? नाका 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 हांव करता. म्हाका करूंक गयो जाला. कितें तें अशें आसा. हे बेल्स आहा भितर आनी हे अशें प्लायवूड आहा. अटॅच करपाचें ते. सॉकाच हाड रोखडी मेळना. जालें शाणू. हांव अटॅच करतलें. ना रा तू दाखव. यो हो ऑर्डर केल्लो हांवें. दाखव पळय शाणू. आनी अशे पीसीस येयल्या ते कार्डबोर्ड पीसीस. दाखय. हे सगळे अटॅच करपाचे आसा. दाखय तरी अशें. हे पळय हे गॅप्स आहा पळय थंयसर ते अटॅच करपाचे. करून दाखयता तुमकां. आनी हो मेन वयरलो हांव करता न्हू, म्हाजो व्हिडिओ काड. ह्यो म्हाका अटॅच सुद्दां करपाक दिना, आपुणूच करता खंय. ऑर्डर केला हांवें हरशी. सो बेजिकली अशे पार्ट्स येयल्या ते आनी 2 हेज्या हातीन हा. फर्स्ट आमी घेतली हे 2 घे. हे अशें फेस करून आतां तो घाल हांगा. तो सकयल्लो असो फेस करून घालूंक जाय. आनी आसले बारीक बारीक पीसीस दिला. सो ते इंटरलॉक करपाक ते. आनी अशे पीसीस दिल्या हे हांगासर घालून लॉक कर. घाल तू व्हिडिओ ऑन. अशें लॉक करपाचें. दाखय. हे पळय अशें लॉक कर. ते फिक्स कर भितर. अशें जालें दुसरे सायडीन अशें फिक्स जाता ते. एकदां दाखय. पयलीं दाखय कसो ओपन केला. करतो. मेन हो घेवंक जाय केशव पयलीं. हो घेवंक जाय. मातशें रावतलें शाणू.
आमच्या पोटाना गायज, आमच्या पोटाना ह्या ऐकना माझे. आपण फिक्स होता कशे न्हू आता हे कशें घालतले मागच्या रावतलं तू दाखोवन करतो दाखयता मग पयला फाट केला की फाट म्हटलं की देव मागे दाखवलं तुमका. हायेन दाखयले काय आता आपल्याक कळ्ळें खंय. सो ऑलमोस्ट जायत येयलेलो आसा आमचो देवारो. लोकां टर्न कर. वाव हांव लायता माझो व्हिडिओ काड. आणि एक दिते वयले हांव फाट करून कित्याक दवरला. फायनली आमचो देवारो सेटअप जाल्लो आसा आणि फक्त हे लावपाचें उरला आता. दाखय न्हू घेवन स्ट्रॉंग जालो न्हू. हे पळयात क्यूट दिसता. आणि 2 अशे स्क्रू घालपाक हँग करपाक दाखय तरी हांव दाखयता. 2 अशे स्क्रू घालपाक होल्स आसा थंयसर. आता फक्त हे बेल्स लावपाचे उरला. बेल्स हांव लायतले बस कळला पाहिजे चाणक्य हांगा 1 2 3 ना सो असतले ते हय त्या सायडीक 3 ते पितांबराचे हा पळय एक ते मदीं लाय. हा कलर मातसो डिफरंट हा. ओपन करून लागले ते अशे हा ते दिसता काय ना देवा खबर. हे चोड पयली लाय हे लावना का गोल्डन मागील लाय खंयचे लाय पयले हांवें गोल्डन लायलो. नाका गोल्डन लाव हे कित्याक अरे ते मदीं लावंक जाय. 2 गोल्डन आहा न्हू काड ते. वाव इट्स सो क्यूट. पळयात गायज आमचो फायनली देवारो कंप्लीट जाल्लो हा. आनी सायडीक अशे कितें घंटी आसा लावपाची तेका. घंटी नो बेल हा घंटी नो घंटी चड बरो दिसता. धाकटू सा पुरो फाल्यां दाखयता आमी तुका फाल्यां दाखयतली. आमी आतां सांज लेट जाला आमकां सो रातचो देवारो लायना न्हू सो आमी फाल्यां परतून पुजा. सो आमचे फायनली जाल्लेले आहा आनी आमी देवारो लायतली फाल्यां सकाळी बिकॉज आतां लेट जाला सो सांजचो काय देवाचे हे करूंक मेळना न्हू देवारो. सो आमी फाल्यां सकाळी लायतली आनी दवरतली पुजा करतली. मुर्ती दवरतली आनी फाल्यां पुजा करतली. हे दिसता न्हू मातशें बरें आपले तारीफ करतात. सो आता आमी आमचो सेकंड पार्सल ओपन करता. हेजी आमकां चडूच गरज आसली. ह्यो तरी म्हाका ओपन करूंक दी. अशे सगळे पार्ट्स येता. हे सुद्धा असेंबल करूंक जाय सगळे. चड ट्रेंडिंग सुद्धा आसा हे हाली. आणि हांवें व्हायट कलरान ऑर्डर केल्ली. हे पळयात अशे एक कितें कॅटलॉग न्हू इन्स्ट्रक्शन गायड कशें मेळटा तुमकां तेज्या वांगडा. इन्स्टॉलेशन गायड कबर्ड ड्रॉवर सिस्टम खंय ब्लॅक कलरान अवेलेबल आसता आनी डिफरंट कलर्स आसता. हांवें व्हायट कलरान ऑर्डर केल्ली. आनी लेयर्स जाता हेका 1 2 3 4 5 हांवें 4 लेयराची ऑर्डर केला. आनी इन्स्ट्रक्शन सुद्धा बरयल्ले आहा फाटल्यान हेजेर. आता आमी हे अटॅच करतली आनी मागीर मेळटा तुमकां डायरेक्ट हे करून. मदीं मदीं दाखयतली तुमकां आमकां कशी करता ती. फर्स्ट पार्ट खंयचो सोदलं अशे पांये घालतले. ए पाय जाका मागीर दाखय मागलो पाय काटला ना सगळं ओपन करना राव. 3 लेयर दिलेले सेपरेट असतं मग तेंची दारा मेन एक काढलंय न्हू. हे बघ अशे पाय लावपाचे मेन एक गावता तुमकां ते अटॅच करपाचे हांगासर 4 लेग. तुका सोदून की तातूंत लाय एकूच घे माझे सगळे पडले. राव सोडून दिवपाचे हांवें
ऑर्डर करपाची आहे आणि लावपाची कोणी येणी, अनबॉक्सिंग कोणी करपाची येणी. मोडून उडयताना दिसता ह्यो. मी पहिले एक अटॅच करते आणि मागीर तुमकां दाखवते कशें. आणि अशें गावता तर तुमकां अटॅच करपाचें. आणि ह्या साडीक कितें घालपाचें तर ह्या पयलीं घालून दाखय. एकूच अटॅच करया आणि मागीर मागीर सगळें जालें तें दाखोवया न्हू. सो जवळून ऑलमोस्ट एक सेट केल्लो आमी आणि बाकीचो सेट डायरेक्ट केले काय मेळटले आमी तुमकां. बाय बाय बाय. हे बाय असेंबल करता करता म्हणल्यार आमच्या जिवार येयले. 1 hour later. लास्ट पीस उरला आणि लास्ट पीस उरला तो स्वतः येता आता आमकां. वाव, इट इज फायनली फिक्स्ड. कॅन यू टर्न इट दिस साइड केशव. दिस हे पळयात गायज, फायनली आम्ही फिक्स केल्ले आसा हे. आणि बरी आसा ही स्टोरेज प्लेस बी बरी आसा. हितून ओपन करून दाखय एक. हितून आमचे कपडे जातले थोडे तरी. आमचा देवारो आणि आमचं स्टोरेज हांगा दवरची ना बट देवारो आमी. सेपरेट ते तुमकां दाखयता. आमी देवारो हांगा लायत एक टायम कुलरा वयर. बरेंच तर न्हू शाणू पळय. हय थंयसरूच चितलाय. बरो दिसतलो. मातसो सकयल हात पावता सर. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार ह्या देवाच्या ना देवारो हेचेर दवरूनय बरो दिसता न्हू स्टोरेजाचेर. तेजेर दवरूंक जायना. जाणा. सो आमचे फायनली जाल्लेले आहा स्टोरेज आणि देवारो. सो जाल्लेले आहा. सो आयचो तुमकां आमचो ब्लॉग आवडला धाकटुलो ब्लॉग. आमचो स्टोरेज कसो आहा तो सांगात आणि आमचो देवारोय कसो आसा तो कमेंट करून सांगात. Bye इफ तुमकां आवडलो जाल्यार आमच्या चॅनलाक शेअर आणि इफ तुमकां हो सबस्क्राइब व्हिडिओ करा. आवडलो जाल्यार आमच्या चॅनलाक शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि आमच्या व्हिडिओक लाईक करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. इन द Comment. नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय बाय. बाय. मोगास सॉफ्ट.